खरें म्हळ्यार आमची क्रिश्चन भाव भयणां आनी शेजारी आमकां नातलांक जायते स्वीट्स दितात. पूण हे खेपेक रेसिपी शेअर करपाक लागून शेजाऱ्यान गेल्या फातिमा आंटी कडल्यान रोज कुकीसाची रेसिपी घेतली. तीच आयज पळोवया. सगळ्यान पयलीं 1 कप बरो दाट असो नाल्लाचो रस काडून घेतलो. एक ताती फोडून 1/4 कप प्लस 2 टेबल स्पून्स पिठी साखर आणि 2 चिमटी सुमार मीठ घालून बरे मिक्स करून घेता. 1 कप तांदळाचे पीठ, पाव कप मैदो आणि थोडो थोडो नाल्लाचो रोस घालून बरे ढवळून घेता. गाठी रावंक दिवंक फावना. पिठाची अशी कन्सिस्टन्सी येवपाक म्हाका 3/4 कप नाल्लाचो रोस लागलो. थोडे काळे तिळयो घालून मिक्स करून घेता. साचो तेलान दवरून तेल तापोवन घेवंक जाय. साच्याचे एक्स्ट्रा तेल काडपाक टिश्यू पेपराचेर टॅप करून घेता आणि साचो असो पिठान बुडोवन तेलान दवरूंक जाय. 15 ते 20 सेकंड म्हळ्यार साच्याची कुकी आपुणूच तेलान सुट्टा. प्रत्येक फावटी साचो पिठान बुडोवच्या पयलीं 30 सेकंड सुमार गरम तेलान दवरूंक जाय. रोज कुकीज लो टू मिडियम फ्लेमीचेर मातशे ब्रावन जायसर भाजून घेयात. तेलांतले काडटा आसतना ते मातशे सॉफ्ट आसता, पूण न्हिवल्या उपरांत बरे कुरकुरीत जातात. एन्जॉय.